एक अशें आसा की 40 वर्सां जालीं आमी हे आमचे भुरगे जगडटा। आमच्या भुरगेपणान आमी जगडटाले की 40 वर्सां की ग्रावंड जावंक जाय आनी भुरगे हांगासर खेळपी बऱ्या पैकी खेळपी आसा तरी आमकां ग्रावंड मेळूंक ना। आमी मुळगांव कुमदिदानीन आमच्या कंपोनंटांक जागा ना घरा बांदपाक, तरी आसतना ती आमी तांकां कडेक काडून आमी हो 10-12 हजार स्क्वेअर मिटर जागा ग्रावंडा खातीर, कित्याक सगळे मुळगांव गांवचे भुरगे खेळचे एक आमची उमेद कशी आसली आनी ते नांव कितें तरी करचें हें आसलें। पण आयज पर्यंत कितें ग्रावंडांक आमी हांगासर आतां पळयलें 60 लाख मोडले म्हणटा, पण 60 लाखान हांगासर तशें कांय दिसना। बेगींतले बेगीन हो ग्रावंड जावचो आनी तशेंच सरपंचान जें डिनाय केलां की आमी हें करचें ना, रिजायन दिवचें ना, कितें करचें ना, कित्याक तेंच्यांनीच आमी तांकां सांगूंक नासलें की तुमी रिजायन दिया। तेंच्यांनी आपल्या खुशीन सांगलेलें जर आमच्या कडेन काम जायना जाल्यार आमी रिजायन दितले म्हणून। की ही जर तुमी आमकां जर मिटींग घेवन जर सांगलेलें, तशीच आतां 31 तारखेच्या पयलीं तुमी सांगा, एक मिटींग घेया आनी ग्रामस्थांक क्लॅरिफिकेशन दिया तुमचें की बाबा आमी खरेंच ग्रावंडा खातीर आसा आनी जें कितें आमचें जें आमी हें म्हटलेलें तें चूक आहा। सरपंचान त्या प्रेसान म्हटलां की आमकां जेन्ना हायर ऑथॉरिटी कडसून जेन्ना ती अप्रुवल येता तेन्ना आमकां ती सायन मारची पडटा कंप्लेन सर्टिफिकेटाची। हांव सरपंचाक मुळगांवच्या मागता की आमकां नांवां सांगा, कसल्या हायर ऑथॉरिटीन सांगलें, BDOन सांगलें, मामलेदारान सांगलें, JEन सांगलें, EN सांगलें, कोणी सांगलें, ही नांवां सांगा। फूल गांव तुमच्या वांगडा आसतलो त्या ऑथॉरिटीचेर कंप्लेंट करपाक, आमी तुमच्या वाटेन आसतले। आमकां नांवां सांगा, कसल्या हायर लिडर आमच्या ऑथॉरिटीन जी सांगली बोगस सर्टिफिकेट इश्यू करा म्हणून, जी काम जावंक ना आनी काम जालां तेची सर्टिफिकेट दी दाखय म्हणून। ह्यो एक रिक्वेस्ट आमचो सरपंचाक हें करपाचो। तेन्ना जेन्ना प्रश्न विचारले पंचायती कडेन उत्तरां ना जाली तेन्ना लोकांनी, गांवच्या लोकांनी तांकां टार्गेट्स विचारले की तुमी कितल्या पर्यंत आतां कंप्लीट करून दिता, अजून पर्यंत जावंक ना तुमचे कडेन, इतले वर्सां जाले तुमी आतां ग्रावंड कंप्लीट करून दिता म्हणटा, ग्रावंड हबय तुमच्या समोर आहा अजून तरी कांय कंप्लीट जावंक ना, टॉयलेटी बांदला म्हणून कंप्लिशन रिपोर्टान आहा हांगासर कांय ना। सो हे जेन्ना सगळे उगड्यार येयले, एक्सपोज जाले, तेंचे कडेन उत्तरां ना जाली, लोकांनी तांकां डिमांड केलो की आसो तुमचे कडेन अजून पर्यंत जावंक ना न्हू, तुमकां 6 म्हयन्याची एडिशनल मुदत दिता, तितून तरी तुमी कंप्लीट करून दिया म्हणून आमकां। इतले तुम्ही काम केला म्हणटा आनी आमी सगळे फ्रॉड करूंक ना, हे करूंक ना, आमी गांवांतल्या लोकांनी केन्ना फ्रॉड केला अशें म्हणूंक ना, पण तुमी रॉंग मेसेज दिली गांवांक आनी भुरग्यांकूय आतां तुमी गृहीत धरता। हांगा पॉलिटिक्स हाडूं नाका, हे सगळे पॉलिटिक्साकूच लागून अशें जाता अशें आमकां दिसता। आनी जर तुमकां प्रेस कॉन्फरन्सानूच लोकां कडेन सांगपाक जाय जाल्यार तो ग्रावंड केन्ना करतलो तें बी कंप्लीट डेट दिया आमकां।